मसणभुंय कडेन वचपी वाट आडिल्ल्यान मयेच्या तिखाजन वाठारांतले लोक चाळवले। आमकां आमची पारंपारीक मसणभुंय आनी वाट जाय अशी मागणी थळाव्या लोकांनी लावन धरल्या। मोये तिखनजनाच्या थळाव्या लोकांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सर्वे नंबर 236/2 आणि 236/2 ही जागा डेव्हलप करपाचे काम सध्या नेटान सुरू आसा। देखून मसणभुंये कडेन वचपी वाटेचेर सध्या आडमेळ निर्माण जाला। या प्रकाराक लागून थळावे लोक चाळवल्यात। आमकां आमची मसणभुंय आनी पारंपारीक वाट जाय अशी मागणी एकठांय आयिल्ल्या लोकांनी मोये पंचायती कडेन केल्या। तर आमचे हे सगळे ग्रामस्थ आसा पळय तिकडचे वार्ड नंबर 4तले हे सगळे आमी एकत्र जाल्ले आसा। आयज कित्याक थंय बऱ्यान बरी आतां दादागिरी चालूच आसा। ते कोण ऑपोजीट पार्टीची कशें आसल्यो ह्या आमची गांवची सांगला ते प्रमाणे नागेश आनी आमचो हो रंगनाथ भाऊ सांगला ते प्रमाणे 8 ते 10 वर्सां 10 पिढयो जावन गेल्यो आसा। कळ्ळें न्हू। थंय मसुंडे आसल्यो। मसुंडे कश्यो आसल्यो 4-5 आमच्यो मसुंडी आसल्यो। कळ्ळें। आयज आमचें मागणें कितें आसा आमकां 4-5 मसुंडी नाका, एकूच मसुंडी आमकां कॉमन दिया। ती बी आमी व्हडली मांग करिना। एक 500 स्क्वेअर मिटराची आमकां सायडीक एक मसुंडी हे दिया आनी आमचो तो तेका जर एक्जिस्टींग रोड आसा न्हू तो रोडा सकट आमकां ती मसुंडी जाय। इतकोच आमचो गांवचो मागणें आसा आनी कांय ना। तेका लागून हे सगळे आमचे ग्रामस्थ आतां एकी कडेन येयल्ले आसा। ह्यान फाटले मिटिंगेक ग्रामस्थांनी लेटर केल्ले आनी आयज ग्रामस्थांनी ग्रामसभेक आमचो ठराव मांडला आनी तो आमी आतां मांडून पंचायतीन हे केल्लो आसा। ह्याच आमी आमच्या आमदारा कडेन मागता हितून मातशें लक्ष घालून आमच्या मसुंडीचो प्रॉब्लम मातसो सॉल्व करून दिवचो आनी हे जाता तितके बेगीन जाल्ले आमकां चड बरें जातलें। सपोज जर तुमचो डिमांड पास जालो ना जाल्यार डिमांड हो पास जातलो कित्याक ही आयची मसुंडी न्हू आनी आयज थंय हे जाणटे येयले ते अशेंच येवंक ना। सगळे हांगा जाणटे हेज्या पयलींची पिढी आसली। थोडे आतां चलोंक जायना, थोडे वाटेकूय आसा, थोडे येवपाचे आसले ते थोडे घरान उरले म्हणजे येवंक मेळोंक ना। ही पास जावकूच जाय। पास जावची ना अशें आमकां नेगेटीव घेवन वचपाचेंच ना जाल्यार पास जावकूच जाय आनी आमी सगळे ग्रामस्थ एकी कडेन रावन ते पास जावन घेतलेच। आयज आमचे मसुंडेचे प्रॉब्लेम जाले। आमी आतां जवळ जवळ 8 पिढयो जाली आमची ते मसुंडी आसा। तेन्ना आतां कांय कारणान ते कोणी तरी एक ते प्लॉट जाले, 2 प्लॉट घेतले एक भुतानी म्हणून पडले आनी थंय आमकां आतां ती मसुंडी थंयसर आमकां वयतले जाल्यार वाट ना। गेट घेतले म्हणून आमी ते एप्लिकेशन केलें पंचायतीक। तेजें इन्स्पेक्शन बीन तेंचे हे करून घेतले, ठराव पास करून घेतलो। म्हणून आयज आमी परत ग्राम सभेक येयले आनी आमी तांकां सांगलें की तुमी येवन सगळे जाण येवन आमचे सारके क्लियर आमकां इन्स्पेक्शन करा आनी हें करा म्हणून। कित्याक आमी सांगलें म्हणून तशें जायना। तेन्ना तुमी सारके थंय येवन पळयात आनी मागीर आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कितें तो दिया म्हणून। इतकें आमी सांगलां तांकां। तेंच्यान सांगलां आमी येता बुधवारा येता 11:30 आनी आमी इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां तुमचो रिपोर्ट कितें आसा पळय तो तुमकां दिता म्हणून। आतां ती ऑपोजिशन पार्टी कितें म्हणटा थंय मसुंडी नात म्हणटा म्हणून आमकां आयज हांगा येवचें पडलें पंचायतीन। कळ्ळें। म्हणून आतां त्या खातीर आमी तांकां सांगलां सेक्रेटरीक कितें बाबा तूं यो आनी आमकां माप आनी दी बाबा ती मसुंडी थंयसर आसा वा ना। माझी वर्ष आहे 81। आमची मसुंडी ही 10 पिढी आहे। ती मसुंडी 10 पिढी झाली ती आयज आमकां थंयसर हाडपाक गेल्यार काय ती जागा कोणी तरी घेतली गेट थंय घातली आमी आतां फाल्यां कोणी मेळ्ळो समज जाल्यार आमी खंय व्हरपाचें बाउन्सर बी हाडून थेयता। हय। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।